नमस्कार मोगाळ एकपेनो तुमकां सगळ्यांक बेबरीत मोगाचो काळजाचो येवकार पणजी केंद्रा वयल्यान हांव शकुंतल तुमचे भेटेक आयलां घेवन प्रोग्राम फोन इन अस्तुरी. फोन इन अस्तुरी कार्यक्रमांत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आसतना आयज एक महत्वाचो दीस आमचे खातीर, तुमचे खातीर, सगळ्यां खातीर, कारण हो संवसारीक बाल दीस, इंटरनॅशनल चिल्ड्रन्स डे. निकतोच भुरग्यांचो दीस 14 नोव्हेंबर आमच्या भारतान आमी मनयलो, पूण आयज जगा खातीर हो भुरग्यांचो दीस. भुरगे म्हळें काय निरागसता म्हळी काय तांकां मुखार काडपाची एक शक्त आमचे भितर येवप हें खूब म्हत्वाचें. आनी ह्या नदरेंतल्यान आयज आमी एक तज्ञ अश्यो शिक्षिका स्टुडियोंत हाडिल्ल्यो आसात. आनी ह्यो शिक्षिका तुमच्यो आमच्यो सगळ्यांच्योच न्हय जाल्यार आमच्या माणकुल्या भुरग्यांच्योय बी त्यो खूब खूब आवडीच्यो. त्यो जावन आसात बिना शंकवाळकार. मॅडम बिना बाय, तुमकां मोगा काळजाचो येवकार आमच्या स्टुडियोंत. नमस्कार. मोगा एकपेनो भुरग्यांच्या भविश्या खातीर जाणट्यांची जापसालदारकी हो आयचो आमचो विशय. संवसारीक बाल दिसा निमतान आयच्या ह्या विशयाचेर आमी मुष्टिफंड हायस्कूलच्यो उपमुख्याध्यापिका बिना शंकवाळकार हांचे कडेन संवाद सादतात आनी तुमकां भुरग्यांच्या संदर्भात, तांचो फुडार घडोवपाच्या संदर्भात, तांच्या योग्य दिशा दाखोवपाच्या संदर्भात कितेंय प्रश्न आसतले आनी हे प्रश्न तुमी जरूर आमकां विचारूं येता. तुमकां आकाशवाणी काना कोपऱ्यांत आयकूंक मेळटा, संवसारभर आयकूंक मेळटात. कशी काय म्हूण विचारात. न्यूज ऑन एअर ॲप तुमी डावनलोड करात आनी आमच्या ह्या ॲपांतल्यान तुमकां आमची कार्यावळ आयकुपाक मेळटली. तर येवकार आमच्या सगळ्या मोगाळ आयकुप्यांक. बिनाबाय, मोगा काळजाचो येवकार. भुरग्यांच्या भविश्या खातीर जाणट्यांची जापसालदारकी हो आज आमचो विशय जरी आसलो तरी पूण एक तज्ञ ह्या नदरेंतल्यान आमी बिना बाय हांची वळख करून दितना फाटलीं 30 वर्सां मायज तुमी मुष्टिफंड हायस्कुलांत एक शिक्षिका आनी एक उपमुख्याध्यापिका म्हणून वावर करतात. दुसरें म्हणजे तुमचे भुरगेपणांतल्यान आतां मेरेन तुमी खेळ, क्रिएटीव रायटींग, विज्ञान, हिंदी, कोंकणी अशे वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन तुमी तुमचें जें टॅलंट आसा तें डेवलॉप केलें आनी त्या टॅलंटाक तुमी बरो आकार दिलो तें भुरग्यां मेरेन पावोवंक. आमी अशें म्हणटात की भुरग्याक जेन्ना आमी आमची कला दितात किंवा आमची विद्या दान करतात, आमच्या दानांत आनीकय भर पडटा. म्हणटकच आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे तुमचो एक मोठो गूण आमकां दिसलो तो म्हणजे सैमाक तुमी आपले करतात आनी सैमाच्या सांगातान तुमी रावतात. म्हणटकच ह्या वेळार तुमचे मेरेन पावपी आमचो हो आवाज तुमकां नेचर एन्जॉय करपाक आवडटा आनी भुरग्यांक तुमी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत मुखार वचपा खातीर एक संदी दितात आनी ही संद तुमच्या काळजा मेरेन पावपा खातीर तुमकां आमी मोगा काळजाचो येवकार दिता. तुमी एक सुंदर कविता बरयल्या आमकां खबर आसा. ती कविता तुमी प्रेजेंट करात आनी मागीर आमी भुरग्यां खातीर एक सुंदर गीत आपणायिल्लें आसा आमच्या आयकुप्यांक दिवपाक, तें आमी आयकूंक दिवया. देव बरें करूं शकुंतला बाय. तर सगळ्यान पयलीं आयकुपांक माये मोगाचो नमस्कार. तशेंच आयज संवसारीक बाल दीस आशिल्ल्यान सगळ्या माणकुल्यांक, भुरग्यांक, तशेंच जाणट्यांक, वडिलांक सुद्दां तांचे भितर जे एक भुरगें सदांच खंय तरी वयर सरता हांकां हुनहुनीत परबीं. भुरगेपण म्हणजे चायल्डहूड. आगाथा क्रिस्ती म्हणटा, वन ऑफ द लकीएस्ट थिंग्स दॅट कॅन हॅपन टू यू इन लायफ इज, आय थिंक, टू हॅव अ हॅपी चायल्डहूड. खरेंच भुरगेपण उमेदीन सारप ह्या सारकी भाग्याची गजाल ना. वा. तर भुरगेपण दिगा देवा ही एक ल्हानशी कविता जी हांवें हालींच भारतांत मनयल्ल्या बाल दिसा निमतान रचिल्ली. तर आयकुपानो आयकात. भुरगीं म्हूण जगात भुरग्यानो, भुरगीं म्हूण जगात भुरग्यानो, भुरगेपण विरगळावन शेणोव नाकात. जीण मुखार व्हड आसा, जीण मुखार व्हड आसा, पदरांत जाय तें पडचें आसा. अच्छा. त्या खिणाकूच तें झेलचें आसा. वोगीच इतली ताकतीक नाका. आवय बापूय सर्तीच्या युगांत भुरग्याचें भुरगेपण अणभवलेंच ना. केन्ना बाप बाय व्हड जालीं, केन्ना बाप बाय व्हड जालीं, शितीद मातूय म्हूण उरलेंच ना. नसतो ताण भार तो न्हय ह्या वयांत, नसतो ताण भार तो न्हय ह्या वयांत,
जगात हुस्क्या मेगळे कांय खीण आतांच. पिराय तुमची खेळपा नाचपाची, पिराय तुमची खेळपा नाचपाची, जाणट्यांच्या संस्कारान न्हांवन वचपाची. नसत्या भोवऱ्यांत सांपडू नाकात, नसत्या भोवऱ्यांत सांपडू नाकात, वायट मार्गार भरकटूंक नाकात. बुन्याद पेजात घट फुडाराची घालात, बुन्याद पेजात घट फुडाराची घालात, बरें तितलेंच आपणावंक अधाशी जायात. मोलादीक सांठो हो गांठीक मारून, मोलादीक सांठो हो गांठीक मारून, भुरगेपणाच्या यादींची शिदोरी पुंजायात. ह्याच उबेर पावलां फुडें मारीत, ह्याच उबेर पावलां फुडें मारीत, आपलो जल्म सफळ सुफळ करात. वेळ ल्हार वाट पळयना कोणाचीच, भुरगेपण फाटीं सरिल्लें मेळना परत कोणाकूच. वा वा वा. येवकार परतून एक फावट आमचे सगळे मोगाळ आयकुप्यांक कुर्बे भरीत मोगाचो काळजाचो आनी आंतरराष्ट्रीय भुरग्यांच्या दिसा निमतान आयज आमचे स्टुडियोत आसात बिनाबाई शंकवाळकार, ज्यो जावन आसात शिक्षिका, फाटले 30 वर्सांचो अनुभव. बिनाबाई, आयचो हो 14 नोव्हेंबरा उपरांत आयचो हो दीस जावन आसा भुरग्यां खातीर खास. म्हणटकूच वर्सांतले 365 दिसूय आमी वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन वेगळे वेगळे दीस म्हणून मनयतात, पूण आयचो हो दीस भुरग्यां खातीर आसा. आनी भुरग्यां खातीर म्हणून तुमकां आमी हांगा स्टुडियोंत खास हाडिल्ले आसा. म्हणटकूच ह्या भुरग्यांच्या फुडाराचेर तुमी फाटलीं 30 वर्सां वावर करतात. ह्या भुरग्याच्या योग्य फुडारा खातीर आमी जाणटीं म्हणजे जीं घरां आवय बापूय म्हणया, टिचर म्हणया, किंवा जीं भुरग्याच्या सरभोंवतणी आसा तांची जबाबदारी कितें अशें तुमकां दिसता? म्हणजे भुरग्यांक एक बरें ताका आकार येवपा खातीर आमी कितें आमची जबाबदारी कितें? सगळ्यान पयलीं म्हणजे भुरगीं ही ल्हान आसतात. हय. तांकां आपलो विचार, आपलो निर्णय घेतना तितलें सोंपें वचना. अशा वेळार हय घरा कडेन पयलीं शाळा म्हणटात तशी, नाल्यार पयलीं तांकां शिकवण मेळटा ती तांच्या आवय बापाय कडल्यान. घरान जर जाणटीं आजो आजी काका काकी जीं आसात तांचे कडल्यान बरी शिकवण, बरे संस्कार हे सगळ्यान पयलीं ताचेर उजवण पयलीं घरान पडटा. मागीर भुरगो जसो व्हडलो जाता तसो तो शाळेंत वता. शाळेंत ज्यो शिक्षक वर्ग आसतात आनी हेर जांचे कडेन भुरग्याचो संपर्क येता ताजे कडल्यान ताका खुबशें शिकून घेवपा सारकें आसता. ते मागीर संस्कार म्हणात. मागीर आमी सगळीं ज्या तरेन वागतात, आमची वागणूक आसता, आमचें उलोवप आसता, तातूंतल्यान भुरगीं खुबशें शिकून घेतात. म्हणटकूर जाणट्यांनी आपली वागणूक सगळ्यान पयलीं जशें आपूण उलयता, जें कितें करता तें बरें आसपाक जाय. ताका एक संस्कारी आमचेरय आसचे पडले. बरोबर. तुमकां तुमचे भुरगेपणांतल्यान तुमचे बापूय नामनेचे दोतोर दत्ता नायक हांचे कडल्यान तुमकां भुरग्यांक कशें वागोवप किंवा लोकां कडेन कशें वागप, समाजकार्यांत कशें आपणें वावरप हाजे एक वेगळे संस्कार पडिल्ले आसा. पुणून ह्या संस्कार सगळ्यांकूच आसतात अशें ना, पूण ह्या संस्कारांक लेगीत कोणे तरी आपणावन त्या भुरग्यांक घडोवची पडली ना. बरोबर. हय. म्हणटकूच ह्या भुरग्यांक योग्य असो फुडार घडोवपा खातीर एक शिक्षिका ह्या नात्यानूय बी तुमच्यो कांय जबाबदाऱ्यो आसतल्यो हातूंत दुबावना, आनी त्यो तुमी वेवस्थीत रित्या पार पडटात आसतल्यो. आमी थोडोसो ब्रेक घेवया, एक गीत आयकुया ह्या विशयाचेर. म्हणजे एक शिक्षिका ह्या नदरेंतल्यान म्हणजे दर एका शिक्षकाचो एक जबाबदारी कितें, कारण भुरगें केन्ना केन्नाय आवय बापायलें आयकना, पुणून ते टिचरांचें आयकता. आनी भुरगीं आमी कितलेंय जरी म्हणलें आवय बापायचे संस्कार बी म्हणून ह्या भुरग्याक जर तर एखादी टिचर जाका प्रिय आसली जाल्यार त्या टिचरीच्या प्रत्येक गोश्टीक तो भुरगो किंवा भुरगें आपणायता आनी त्या पद्दतीन आपण घडपाचो प्रयत्न करता. हो विचार ह्या विचाराचेर आमकां खास करून तुमचे कडल्यान विचार जाय, कारण जितली जितली म्हणून तुमची भुरगीं पास आवट जावन गेल्लीं आसा किंवा जितलीं भुरगीं तुमच्या स्कुलान जितलें तांकां प्रत्येकाक एक बिना टिचर म्हळ्यार एक आदर्श कसो. म्हणटकच ह्या संदर्भांत ह्यो गजाली घडपा खातीर तूं टिचर म्हणून आदर्श म्हणून न्ही जाल्यार भुरग्याचो फुडार हो कसो घडूं येता ह्या संदर्भांत आमकां थोडेशें तुमचे कडल्यान जाणून घेवपाचें आसा. तें हय ताजेर आमी उलोवया.
म्हणजे आवय बापूय जाणटी घरांतली कोण आसात तांची एक जबाबदारी आसता ती जालीच. तांकां आपलें घरचें भुरगें म्हणून तें वयर सरिल्लें जाय आसता. पूण एक शिक्षक भुरग्याक पुराय घडयता हें ह्या उतराक म्हाका तरी दिसता हातून एक 90% तरी जबाबदारी म्हणजे बरी टिचर बरो शिक्षक भुरग्याक बरो मुखार एक मार्ग दाखोवंक शकता. ह्या नदरेंतल्यान फाटल्या 30 वर्सांच्या अनुभवान तुमकां एक शिक्षिका ह्या नदरेंतल्यान ह्या भुरग्याच्या संदर्भांत तांच्यो जबाबदाऱ्यो कितें अशें तुमकां दिसता? बरोबर. तर आवयची उतरां म्हजी याद जातात. बिना तूं BEd करतलें गो. तर घडये तिकाय म्हज्या भितर कितें तरी अशें गूण दिसले आसुये की भुरग्यां कडेन हांव बरें मेळून जुळून कितें तरी भुरग्यां खातीर बरें करूं शकता. म्हजे भितर एक शिक्षक जावपाचे बरे गूण तिका शेर्त दिसले आसतले. त्या प्रमाणे हांव फाटलीं 30 वर्सां वयर शिक्षणी पेशांत वावुरतां. तर एक शिक्षिका म्हणून म्हाका सगळ्यान पयलीं अशें दिसता की एका शिक्षिकेन अप्रोचेबल म्हणटात आमी, म्हणजे भुरग्यांनी टिचरी कडेन लागीं येवचें, आपलें मन उक्तें करचें. कित्या खातीर तर शिक्षण म्हणजे फक्त गिन्यान न्हय. कित्याक आज जर आमी पळयत तर अशें म्हणटात की क्लिक ऑफ अ बटन हें आमकां जाय तें उपलब्ध जाता. पूण भुरग्यांक खरें जाय म्हणटा ती माया, आपलेपण आनी तांचेर बरे संस्कार घडोवप, हें म्हजी मुखेल जापसालदारकी अशें हांव समजतां. आतां भुरगो जो आसता तो ताजे भितर जायते गूण आसतात. फक्त एकेडमिकली हुशार होच विद्यार्थी हाकाच फुडें काडचो अशें नासता. तर भुरग्यां भितर प्रत्येक भुरगो जो आसता तो खाशेलो आसता. ताजे भितर खाशेलपण म्हळ्यार वेगवेगळे गूण आसतात. कोण अभ्यासान बरो, कोण खेळपान बरो, कोण शिकपाक बरो, कोण गावूंक सोदता, टीचर म्हाका नाचांत घेता, कोण फुडें येवन म्हणटा टीचर म्हाका भाशण करूंक जाय. अशा वेळार तांचे भितरली तांक, तांचो गूण वळखप ही म्हजी मुखेल एक कर्तव्य अशें म्हाका दिसता. आनी त्या प्रमाणे तांकां मुखार काडप आनी ती संदी दिवप आनी हातूंतल्यान तांकां ह्यो सगळ्यो गजाली तांचें व्यक्तिमत्व घडपाक खूब उपयोगाक पडटा. आनी भुरगीं म्हणटकच तांकां थोडेशें फ्रिडमूय दिवप म्हणजे पेक्षा फ्रिडम तो तांचो हक्क. म्हणटकच ह्या भुरग्यान मस्ती केली म्हणून आमी जाणट्यांनी तांकां तापोवप ना. बिलकूल ना. तांकां तापोवप ना, धाक दाखोवप ना, बंद करून घालप, असल्यो गजाली बिलकूल करप ना. तांकां वया प्रमाणे तांची फ्रिडम म्हणटा ती मेळोवंकूच जाय न्ही. आनी ती चुको करतात तेन्ना तांकां तापोवप हें योग्य न्ही. तांकां तांच्या चुकींतल्यान सुदारपाक, नाल्यार ती चूक करून परत चूक केल्यार सुद्दां जाता, पूण तातूंतल्यान कशें भायर सरप हें भुरग्याक स्वता कळूंक जाय. कित्याक फुडाराक पावतकूर ताका आपल्या आयुश्याची जबाबदारी आपणें घेवंक जाय. सगळीं सदांच जाणटी तांचे बरोबर आसतली अशी ना. पूण तांकां एक वळण दिवपाचें काम करता आसतना आमी खंयच तांचेर अन्याय जावचो ना आनी तांचो हक्क तांकां मेळोवन दितली अशें हाजेर आमी थोडोसो विचार करूंक जाय. कारण खलील जिब्रानाच्या एका पुस्तकांत ताणें म्हळां की प्रॉफेटान पैगंबर पुस्तकांत की भुरगीं ही स्वतंत्र ह्या भुरग्यांक आवय बापायन जरी जल्म दिलो, आवय बापूय हे फक्त भुरग्याक जल्म दिवपा पुरतें निमित्त. आनी ह्या भुरग्याक तुमी तांच्या स्वताच्या पद्दतीन जगपाक दियात. म्हणजे तांकां जें तेन्ना करीन दिसता तें तांकां तुमी करपाक दियात असो ताजो अर्थ. आनी दुसरें तांणी सांगलां की तुमी मोग करप म्हणजे कितें करप. मोग करप म्हणजे एकाच ग्लासान हांव पिता आनी अर्दें तूं पिवं अशें ना. म्हणटकच ह्यो जे विचार आसात, हे जे अशे तरेचे जे विचार आसात ते विचार तांचे भितर भिनवप आनी त्या पद्दतीन तांकां वयर काडप ही सुद्दां आमची जबाबदारी अशें तुमकां दिसना. आनी म्हत्वाचें म्हणजे समजा आमी आतां जाणटी जावन सुद्दां आमकां खूब फावटी टायमपास करीन दिसता, मस्ती करीन दिसता आनी ही भुरगीं मस्ती हय कित्याक रे तूं मस्ती करता अशें जर आमी विचारता जाल्यार ही सामकी वायट गजाल. त्या मस्तीक सुद्दां हाताळप आमकां कळपाक जाय. हें सुंदर अशें गीत एलिस्टन ह्या भुरग्यान गायिल्लें मस्ते भुरगे आमी आयकुया. भुरग्यांनी मस्ती ही करपाकच जाय आनी तांच्या मस्तीक पळोवपाचो लाभ आमच्या सारक्यांक मेळपाक जाय अशें म्हाका दिसता. बिनाबाय, आमचे कडेन एक फोन आयिल्लो आसा, आमी जाणून घेवया.
हॅलो. हॅलो. नमस्कार. कोण उलयता? कोण उलयता? तुमकां हॅलो हॅलो हॅलो. कोण उलयता? हांव गीता उलयतां. ओके ओके. उलयात उलयात. तुमकां हांव इश्कोलांतल्यान वळखतां. तेन्ना म्हाका एकच प्रस्न विचारता. सगळे प्रश्न बी जाले पूण आतां पळय भुरग्यांक थोड्यांक कमी तकली आसता जावं तूं मातशें रिटार्डीड कशी आसता. बरोबर. तेन्ना आवय बापायक तांकां सांबाळपाक जावं तांच्या फ्युचराचें चिंतून खूब अशें हुस्को जाता. तुमचें कितें म्हणणें टिचर? तांकां आमी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स अशें म्हणटात. स्पेशल चिल्ड्रन ती आमचे खातीर. आणि आतां सरकाराच्या हाजे प्रमाणे इन्क्लुजीव एड्युकेशन म्हणटा तें शाळांनी सुरू केलां. इन्क्लुजीव म्हणजे तांकां आमी बाकीच्या भुरग्यां बरोबरूच तांची पर्सनॅलिटी डिवेलप जावपा खातीर स्टेप्स घेतात. तेन्ना गोंयांतल्या बऱ्याचशा शाळांनी रिसोर्स रूम म्हणटा तो आसता. थंय स्पेशली ट्रेन टिचर्स आसतात, स्पेशल B.Ed केल्ल्यो. आनी ह्यो टिचरी त्या भुरग्यांक बऱ्या तरेन समजून घेतात. तर पयलीं म्हणजे अशें करचें आसता की वर्गांत ती हेर भुरग्यां बरोबरूच शिकतात न्हय. म्हणटकर ज्यो टिचरी तांकां शिकयतात तांकां ह्या अशीं भुरगीं सांपडटात ती कितें तरी म्हणजे तांच्या तकलेन शिकयल्लें वचना, लक्ष लागना, अक्षर वळख जायना. सो त्या प्रमाणे त्या भुरग्यांची वळख करून ती रिसोर्स रुमांक रिफर करतात. आनी थंय मागीर त्यो स्पेशल टिचर्स आसतात पळय तांच्यो एक चांचणी आसता स्पेशल. ते टेस्ट दिवन तांकां ती मागीर तांकां IPH बीन म्हणा हांगा रिफर करून थंयच्यान मागीर तांचें टेस्टींग जाता. आनी खंय तो भुरगो कमी पडटा आनी कित्या खातीर तो शिकपांत फाटीं उरता हाजी टेस्ट जातकूर ते त्या प्रमाणे निदान करतात. आनी मागीर तांकां तें सर्टिफिकेट जर लागू जाता जाल्यार तें दितात. त्या प्रमाणे त्या भुरग्यांक वेगवेगळे आमच्या शाळेंत आतां मुश्टीफंडांत वेगवेगळे खाशेले विशय, नेमाचे जे सदचे विशय आसा ते थोडे सोंपेशे विशय चॉयस घेवं शकतात ते. आनी त्या प्रमाणे पूण हांगा एक म्हत्वाची गजाल सांगूंक सोदतां की जेन्ना ह्या पालकांक आपयतात तांच्या भुरग्या बद्दल हें करपाक, नाल्यार पालक आमकां येवन मेळटात की अशें अशें आसा टिचर कितें तरी भुरग्या खातीर करात, तेन्ना सगळ्यान पयली गजाल म्हणजे ह्या पालकांनी मानून घेवपाक जाय की आपलो भुरगो खंय तरी जन्मा सावन कितें तरी ताजे भितर उणाव आसा म्हणून तो फाटीं उरता. तेन्ना ह्या भुरग्याक फुडें काडपाक टिचरी वांगडाच पालकांचोय बी एक तांची जापसालदारकी आसता, खाशेलो वांटो आसता. तेन्ना तांणी स्कुला कडेन टिचरीं कडेन सहकार्य करून आपल्या भुरग्याचो फुडार घडोवपाक हातभार लावपाक जाय. आनी ती भुरगीं खरीच मागीर मुखार पावतात जेन्ना तांकां खाशेलें एक वेगळ्या तरेन तांकां लक्ष मेळटा न्ही, तेन्ना ती भुरगीं कार्यावळींनी वांटो घेतात, अभ्यासान बरें करतात. तांणी वेंचून घेतिल्ल्या विशयांनी बाकीचे गणीत बिणीत हे विशय तांकां कठीण वतात. सो तांच्या आवडीचे विशय जेन्ना तांकां मेळटात तेन्ना ही भुरगीं आपलो फुडार घडोवंक शकतात. पूण हातून कितें अशें पेरंट्सांक कितें थोडें ट्रेनींग जावं कितें अशें आसता खंय म्हणजे अशें इंस्टिट्यूशनां बी आसता कोणा खातीर म्हणलें तुमी? पेरंट्सांक कळपाची की आपल्या भुरग्याक कितें कशे प्रकारे हँडल करप. कितें भुरगें मातशें हें आसता न्ही तकलेनूच आसतात तांकां हे संस्था तश्यो आसात ज्यो खाशेल्यो ह्या असल्या भुरग्यां खातीर हें करतात. गोंयांत परस पेरंट्सांक ताची अवेरनेस चड जावंक जाय आनी पेरंट्सांनी स्टेप घेवंक जाय भुरग्याक कशें फुडें काडपाक. बरोबर त्या खातीर. हय. थँक्यू. तुमचें समाधान जालें आसतलें न्ही गीताबाई? समाधान म्हाका एकच कळूंक जाय की पेरंट्सांनी कशे प्रकारे हँडल करप. पेरंट्सां खातीर आमी खाशेल्यो तशे तज्ञ हाडून पेरंटां खातीर खाशेलीं उलोवपां बी करतात. म्हणजे तातूंतल्यान ती पेरंटांय बी हे दुबाव विचारून घेतात. आनी आतां हो आंतरराष्ट्रीय भुरग्यांचो दीस जो आसा न्ही तो मनयता आसतना प्रत्येक वर्साक एक थीम आसता आनी ह्या थिमी प्रमाणे वेगळे वेगळे कडेन लेक्चरां वेगळे वेगळे कार्यक्रम ते आयोजीत करतात कळ्ळें. आनी ह्या म्हणजे हो दिसूच तसो दवरतात की ताका लागून ह्या भुरग्यांक किंवा ह्या विशयाचेर एक वेगळे पद्दतीन उजवाड पडप हें खूब म्हत्वाचें आसता. खूब सुंदर प्रश्न तुमचो. कारण सांगूंक सोदता शकुंतलाबाई की सेतू नांवाची एक संस्था आसा. हय ती बरो वावर करता हाका लागून. तुमी आयकलां आसतलें गोंयांत बरीच फामाद हें. ओके. आनी ह्या भुरग्यां खातीर आमी स्पर्धा बिर्धा सगळें हें करतात तातूंतय पालकांचो सहभाग आसता.
हय हं? बरें आं, देव बरें करूं आं. बिनाबाई, जागतीक बाल दिन हो सुरू कसो जालो ह्या संदर्भांत एक वेगळ्या तरेचो विचार आमचे मेरेन आसा. तोय बी आमी जाणून जावन घेवया, कारण आयच्या ह्या दिसाचें म्हत्व आमच्या भारतांत 14 नोव्हेंबर हे दिसा बाल दीस जवाहरलाल नेहरू म्हणटकूच जागतीक बाल दीस हो आयच्या दिसा म्हणटकूच हाजो जो एक इतिहास आनी एक वर्साची जी थीम आसता ती प्रत्येक वर्सा एक वेगळी थीम आसता आनी प्रत्येक वर्सा ज्या थिमींत वेगळ्या वेगळ्या विशयाचेर असो भर दितात. म्हणटकच आयचो हो 20 नोव्हेंबर बाल दीस म्हणून आमी मनयता आसतना ह्या वर्साची थीम म्हणजे भुरग्यांक एक तांचे खाशेलेपण जाणा जावन घेवप आनी त्या पद्दतीन वावर करप. म्हणटकच ह्या दिसाच्या संदर्भांत वेगवेगळ्या पद्दतीन लोकांचे विचार आमी घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें जावन आसा. म्हणटकच ह्या संदर्भांत अजुनूय आमी थोडेशें डिटेल उलोवया मुखार. हें सुंदर भुरग्यां हय म्हणटकच आंतरराष्ट्रीय बाल दीस मनयता आसतना हाजे फाटलो उद्देश कितें आसा काय आमच्या संकल्पनेंत तें तुमचे कडल्यान आमकां थोडेशें जाणा जावन घेवप म्हत्वाचें दिसलें म्हाका. बरें आसा. तर संवसारीक बाल दीस मनोवपाक सुरवात जाली म्हणटा ती 1954 ह्या वर्सा. जी म्हायती मेळटा त्या प्रमाण 20 नोव्हेंबर 1954 ह्या दिसास पयलेच फावटी बाल दीस मनोवपाक सुरवात जाली. सर्व म्हणजे सगळ्याक संवसारभर. ताची सुरवात युनिवर्सल चिल्ड्रन डे ह्या नांवान पयलीं संबोधली गेली. ताजे उपरांत 1959 ह्या सालांत युनायटेड नेशन्स असेंब्लीन भुरग्यांच्या हक्का विशीं चर्चा जाली आनी ह्या अधिवेशनाचें आयोजन तेन्ना जाल्लें. तर संयुक्त राष्ट्राच्या अधिवेशनाच्या वर्धापन दीस म्हणजेच बाल दीस संवसारीक बाल दीस म्हणून मनोवपा खातीर तांणी असो निर्णय घेतलो, संकल्प केलो. तर तेन्ना सावन हो दीस संवसारीक बाल दीस म्हणून मनयतात. वा. म्हणटकूच ह्या बाल दिसाचें म्हत्व जाणा जावन घेता आसतना आंतरराष्ट्रीय दर्ज्याचेर हो बाल दीस मनोवपाचो आमी थारायलें. बिनाबाय, एक आवय भुरग्याची किंवा एक वेगळ्या वेगळ्या नात्यान जोडिल्ली बायल आनी बायल म्हणटकूच तिची जबाबदारी एक पृथ्वी जशी कशी आसा ही पृथ्वी म्हणजे सृश्टी. ही सृश्टीचें कामच कितलेय कश्ट आंगार घेवन लेगीत त्या जो भुरगें तिका दिला म्हणजे आमी सगळीं तिची भुरगीं न्ही, आमी तिका मस्तितात, आमी तिचेर अन्याय करतात, हीच संकल्पना आमी आमच्या भुरग्यांकय लागू करया. म्हणटकूच हे सगळे कश्ट सोंसून लेगीत तें भुरगें जेन्ना बरें घडटा तेन्ना आमकां खूब आनंद जाता. पूण हें भुरगें बरें घडचें म्हणून तुमचो एक स्वताचो विचार आसतलो की भुरग्यांक बाबा कशें वावरप. म्हणजे ह्या धर्मान ह्या निमित्तान तुमी आमच्या आयकुप्यांक जे आवय बापूय आसात किंवा जे भुरग्याचे पालक आसात किंवा जे शिक्षक म्हणून आसात ते किंवा भुरग्याक एका वेगळ्या पद्दतीन आदर्श म्हणून वावुरपी तांचे टिचर्स आसतले, गुरू आसतले, हांकां सगळ्यांक तुमचो एक ल्हानसो संदेश किंवा एक सल्लो ह्या नदरेंतल्यान तुमी कितें दिवशात? कित्याक आमचो आतां वेळ सोंपत आयला. तुमचे कडेन भरपूर मॅटर आसतलें म्हणून बरोबर उलयता तितलें थोडें ह्या विशयाचेर. तर भुरगीं ही केन्ना तरी व्हडली जावपाचीच, तांचो फुडार तांणी घडोवपाकूच जाय. आनी हो फुडार घडयतना आमी सगळ्यांनी म्हणजेच आवय बापूय जावं, टिचर जावं, शिक्षक म्हणटात ते आनी समाजान वावुरपी हेर जाणटे हांणी ह्या भुरग्यांचो फुडार बरो घडोवपा खातीर ती आपली जापसालदारकी हें पयलीं मानून घेवंक जाय. अच्छा. आपल्या कामांतल्यान, आपल्या उलोवपांतल्यान, आपल्या करणेंतल्यान एक आदर्श जावन भुरग्यांक तातूंतल्यान बरी शिक्षण घेवंक मेळची हाजी जापसालदारकी घेवपाक जाय. समाजा खातीर योगदान भुरग्यांक बऱ्या तरेन ल्हानाची व्हड करून तांकां समाजान वावुरपा खातीर तयार करप
भुरग्याक एक बरो मनीस म्हणून घडोवप ही आमची सगळ्यान व्हडली जापसालदारकी. कित्याक भुरगें जेन्ना एक बरें मनीस म्हणून समाजान वावुरतलें तेन्ना समाजा खातीर कितें तरी योगदान दिवंक पावतलें. बिनाबाई, आमचो वेळ मुखार धांवता. अंदूचें 2024 वर्स आनी ह्या 24 वर्सां खातीर फॉर एवरी चायल्ड एवरी रायट ही आमच्या ह्या वर्साची थीम. म्हणजे प्रत्येक भुरग्या खातीर सगळे अधिकार. म्हणटकूच ह्या भुरग्यांक सगळे अधिकार जाणा जावन घेवन ही थीम जी ह्या वर्सा दिल्या, तांचो शिक्षण, आहार, निवारो ह्या सगळ्या दृश्टींतल्यान ह्या भुरग्यांचो विचार जावन आमच्या भुरग्यांचो फुडार खूब सुंदर जावचो. आनीकूय अशे तरेची संधी आमी घेवया आनी परत परत मेळत रावया. देव बरें करूं. तुमी खूब तुमचो मोलादीक वेळ आमकां दिल्लो आसा, जी आमकां जाणविकाय आसा. नक्कीच मोगळा आयकप्यानो ही आमची संपर्क जो आमी केला, एकामेका कडेन उलयला, हें आमच्या यूट्यूब चॅनलचेर वतलें. आनी तुमकां ह्या संदर्भात कितें जे प्रश्न जर तुमकां कितें चुकलां आसत जाल्यार तुमकां तें आयकुपाक मेळटलें, हातूंत दुबाव ना. देव बरें करूं. शकुंतला बाय, ही संधी दिल्या बद्दल